तळगाव कामराभाटात नवी सरकारी शाळा बांधल्या, सामकी हायटेक। वर्सभर फाटी थंयचे पोन्ने शाळेचे पागेर कोसळिल्ले आनी आता भुरग्यांक नवी शाळा मेळ्ळ्या, ती सामकी हायटेक। हायटेक बांक, खुर्च्यो, फळे, सीसीटीव्ही आनी भुरग्यांच्या गरजेच्यो हेर गजाली। जीएसआयडीसीन गोंयभर अशी 950 सरकारी स्कुलां बांदपाक घेतल्यात। तातूंतल्या 200 स्कुलांच्यो बिल्डिंगो मार्च म्हणल्यार तडीक लावपाचो प्लान जीएसआयडीसीन केला। पळया तळगावची हायटेक सरकारी शाळा। हे पळयात, तुमका अजाप दिसतले, विश्वास बसना न्ही? हय, ही शाळा सरकारी शाळाच आसा। सामकी मॉडर्न बिल्डिंग बांधल्यात तळगाव कामराभाटात। ही शाळा 400 चौखण मिटरांची आसा। वयर माळी काडपाची तरतूद आसा। या नव्या शाळेत 4 वर्ग, ऑफिस, वाचनालय, कंप्युटर रूम आणि टॉयलेट आसा। दरेक वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरा आसात। सिरॅमिक बोर्ड आणि एका सुवातीवेल्यान दुसऱ्या सुवातीचेर व्हरू येता असे बांक आसात। ह्या प्रकल्पाचेर सुमार 80 लाख रुपया मोडल्यात। सरकार सुद्धा अनेक गजाली करता असताना जश्यो मुसोफोनियाचेर 4 पैसे मोडटा, तशें बारीक समाजाक किंवा सर्वसामान्य मनशाक कॉमन नागरीक लागणाऱ्यो गजाली करता, हें हांव लक्षांत हाडून दिवंक सोदतां। ही शाळा ताचेर रेकॉर्ड करची की ही शाळा अशा जाग्यार आसा की ज्या जाग्यार भुरग्यांक बरी सुविधा मेळनासली, मोडक्या शाळेन आशिल्ली। 80 लाखाची शाळा 7-8 महिन्या भितर बांदली। सरकार जाय जाल्यार कितें करूंक शकता तें एक एविडन्स आसा। 14 जानेर 2013 ह्या दिसा शाळेचे पाखे मोडिल्ले। शाळा सुटल्या उपरांत हे पाखे मोडिल्ल्यान भुरग्यांक कांयच जावंक नाशिल्ले। गोंय राज्य साधन महामंडळान ही इमारत बांदल्या। दोनापावलचो आयटी पार्क बेगोबेग चालीक लावचो अशी मागणी तळगाव भाजप मंडळाचो अध्यक्ष दत्तप्रसाद नायकान केल्या। आयटी पार्क एक जे हांगा जावपाचें तें जावना कांय कारणांक लागून त्या आयटी पार्काक लागून आमच्या तळगावच्या खुबशा भुरग्यांक नोकऱ्यो ज्यो मेळपाच्यो त्यो मेळूंक ना। हांव आयच्या दिसा भाई कडेन मागता की आयटी पार्काचो प्रोजेक्ट आपले विजन यूज करून जाता तितको बेगीन कंप्लीट करचो आनी ताचो सगळ्यांचो फायदो आमच्या तळगावच्या लोकांक जावचो। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत आशिल्ल्यो 950 शाळा सारक्यो करपाचें काम महामंडळान चालू केलां। तातूंत 75 हायस्कुलां, 6 उच्च माध्यमीक विद्यालयां आनी मुळाव्या शाळांचो आस्पाव आसा। मार्चाचे पहिले सप्तक म्हणल्यार 115 शाळांचे काम पुराय जातले असो अदमास आसा। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि तुळशीदास च्यारी। गोंयच्या रानांनी एकार एक बिबटे मरपाक लागल्यात। वर्सभरांत राज्यांत 8 बिबटे मेल्यात। तातूंतले कांय जाणांनी लोकवस्तीत प्राण सोडला। फोण्या बोरये आनीक एक मेल्लो बिबटो मेळ्ळो। बिबट्याची कूड दोंगरार मेळ्ळी। लोक म्हणटात तो पडून मेला आसुये, पूण बिबट्याच्या आंगावेले घावे पळयल्यार वेगळो दुबाव येता। रानाधिकारी म्हणटा कसो मेला तो पोस्टमॉर्टमा उपरांतूच कळपाचें। बिबटे एकारीक मरतात आनी राना खातें फक्त पांद्रे लावप आनी पोस्टमॉर्टम इतलेंच करता। सेंटर फॉर वायल्ड लायफ स्टडीजान 6 म्हयने लागून गोंयचे म्हादय, नेत्रावळी आनी खोतीगांव अभयारण्याचो कॅमेरा ट्रॅप लावन अभ्यास केल्लो। ह्या अभयारण्यांनी सांपडिल्ले जवळजवळ 22 तरेचे रानवटी जनावरांनी सगळ्यांत चड कोले, अस्वलां आनी बिबटे। मात आता हे बिबटे लोकवस्तीत येवन मरपाक लागल्यात। तातूंतले चडशे फाशात अडकून सोंपल्यात। शेनवारा 300 बोरयेत दोंगरार तळ्याकडेन एक बिबटो मेल्लो मेळ्ळो। तळयेचे उदक सोडपाक गेल्लो राजेश सावकार बिबट्याक पळोवन काचाबूल जालो आनी घरा आयलो। त्या बिबट्याक पळोवंक गांवच्या लोकांची गर्दी पडली। 2 मोर अशे गेले आनी म्हजी नजर वाघा कडेन गेली। म्हणजे हांव धांवन घरा कडेन पावलो। कितल्या सुमारे? 3:30 सुमार सांजचो 3:30 सुमार। आनी म्हजी नजर सामकी पयलीं फुडें हांव सामको घरा कडेन धांवलो। पण मेल्लो आसलो तो? हांवें सामको असो फुडें हांव पळोवना, पयसल्यान पळयलो आनी हांव सामको हें जालो आनी घरा कडेन पावलो। लोक म्हणटात तो वेल्यान पडून मेला आसूं येता, पूण बिबट्याच्या आंगावेले घावे पळयल्यार वेगळो दुबाव येता। मात नेमके कितें घडलां आसूं तें सांगपाक राना अधिकाऱ्यांकूय जमना। ते पोस्टमॉर्टम रिपोर्टाक रावल्यात। ते फार बीन लागला अशें म्हणून म्हणटा, थोडे म्हणटा पडोन मेला म्हणटा। पण काय कळना सध्या पळयल्या उपरांत कळटलें ना सारकें। पोस्टमॉर्टम केल्या उपरांत कळटलें। फाटल्या वर्सभरात गोंयच्या रानांनी आनी लोकवस्तीत वट्ट 8 बिबटे मेल्यात। हालींच 70त मोर्ल्या आनी ब्रह्मकरमळीत 2 बिबटे मेल्यात। दोनूय दुकराक लायिल्ल्या फासात अडकून मेल्यात। 3-4 महिन्या पयलीं काणकोणाक गांवडोंगरे एक गाबणी बिबटीन मेल्ली। विवपाक आयिल्ले हे बिबटिणीचे 2 पेटे तिच्या बरोबर मेले।
जाल्यार फोंड्या अडुळशा आनी शिरशिऱ्या 2 बिबटे मेल्यात, ते फाशात अडकल्ले. आता तिशे बोरी आनीक एक बिबटो मेला. रानदुकर, गवे, अस्वला आनी हालीं बिबट्यांच्या शेता भाटांनी लोकवस्तींनी यो वच वाडला. गोठ्यांतली गोरवां, शेतां भाटांची पिकावळ साल्वार करूंक लोक फाशे लायतात. रानदुकरा बरोबर आता बिबटे मरपाक लागल्यात. मात राना खात्या कडेन तांकां पानरे लावन सोडून आनी कांयच उपाय दिसना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. स्क्रॅपाक काडिल्ल्यो गाडयो काणकोण मामलेदाराच्या ऑफिसा मुखार हाडून दवरिल्ल्यान लोकांक गाडयो हायवेचेरूच दवरच्यो पडटात. स्क्रॅपाक काडिल्ल्यो गाडयो पावणेर काडून सुवात मेकळी करची म्हूण काणकोणकार मागतात. पार्किंगाक शिस्त लावंक थंय ट्रॅफिक पुलीसूच जाय. शारांनी रस्त्या कडेच्यो आनी पार्किंग सुवातेवेल्यो स्क्रॅपाच्यो सगळ्यो गाडयो उखलून व्हरपाचें फर्मान फाटीं ट्रॅफिक पुलिसांनी काडिल्लें. पणजे, मुरगांवां उखलून व्हेल्ल्यो, मात काणकोणां तसलें कांयच दिसना. काणकोण मामलेदार कार्यालयान येवपी लोकांक पार्किंगाची कांयच वेवस्था नाशिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जातात. स्क्रॅपाक काडिल्ल्यो गाडयो थंयच आशिल्ल्यान पार्किंगाचो प्रस्न आनीकूय गंभीर जाला. हांगाच्यो ह्यो गव्हर्मेंट गाडी चलताल्यो पयलीं त्यो आतां स्क्रॅपा आयिल्ल्यो आसात गाडयो. ह्यो जर टायमार स्क्रॅपाच्यो तांणी काडिल्ल्यो जाल्यार एक ताका बरी एक रेट मेळटाशिल्ली. आज ह्यो हांगा तांणी गाडी कुसपा घालून दवरल्या सारक्यो. कितली गाडी जवळ 8 गाडी आसात. 8 गाडी तर ह्यो स्क्रॅपा कडेन जर गव्हर्मेंटाक जवळ 5-6 लाख रुपया येवपाक शकतात. हे पब्लिकेचे पयशे अशे वायट लावप बरीच ना. दुसरे म्हळ्यार हो जागो ऑक्युपाय करून दवरलो आसा. हो जागो जर गाडी काडिल्ल्यो जाल्यार हो जागो तुका जवळ जवळ कोणा तरी पार्किंगेक घेयात आशिल्लें. तशेंच मामलेदार ऑफिसा भितर बेसिस्त पार्किंग आसा. खंयच्याकय मोटरसायकल लायल्यात, खंयच्याकय गव्हर्मेंटा गाडी लायल्यात. आनी जे भायल्यान पळय आमचे कोण लोक येतात तांकां पार्किंगेक जागोच ना हांगा. ह्यो पळय सगळे गाडी रस्त्यार पार्क केल्ले आसात. आनी मेन हो हायवे NH-17 जाल्ल्यान हांगा एक्सिडेंट जावपाची संभावना चड वाडिल्ली आसा. आनी जेन्ना भायले टुरिस्ट येतात तेन्ना तांगेली गाडी दुसऱ्या लागतात तेन्ना फक्त हांगा झगडी आनी कांय ना. वेलकम टू गोवा म्हणटात आनी एक लोक झगड्या पडटात. प्रायव्हेट लोकांचो रस्त्यार गाडी जर खंय पार्क करून दवरल्यार तर पुलीस ओडून व्हरतात. ह्योय बी गव्हर्मेंटान ओडून व्हरपाक जाय. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार. वास्को शारांतले वॉच टॉवर जाता तितले बेगीन सारके करपाचो मुरगांव पालिकेचो विचार आसा. पालिकेच्या फुडल्या बसकेंत ह्या मागणीचेर निर्णय घेतले अशें मुखेल अधिकारी यशवंत तावडेन सांगलें. पालिका मार्केट बिल्डिंगेचेर आशिल्लें हें टॉवर मोडून सामकें काबार जालां. ते सारके करचे अशी मागणी कांय जागरूक नागरिकांनी केल्ली. वास्को पालिका बाजारांतले टॉवर बेगोबेग सारके करचे अशी मागणी कांय थळाव्या नागरिकांनी केल्या. आता ती घड्याळ सगळी गेली, फक्त त्याचे काटे आसा कितें ते कितें मोडलेले ती सांबाळून दवरची अशी म्हाका दिसता. गोंयान एकूच बिल्डींग आसली अशी ती वयर घड्याळ आसलेली आनी हें करतली कितें तेन्ना ती घड्याळ सांबाळून दवरपाचें आनी तेचे फुडें तेचो विकास करपाचो. बरें चलतालें आनी आतां ते सगळे बाद जाले. बाद जावन मागीर लोकांनी सगळे ते कितें कितें वयर वयताले पळय ते कितें कितें चोरून व्हेरून सगळे हे केले, काबार केले आनी आतां कांयच चलना काय ना. आतां सगळे मोडून पडले ते. टॉवर सारके करपाच्या निवेदनाचेर पालिका बसकेन विचार करून जाता तितले बेगीन ते सारके करतले अशें मुखेल अधिकारी यशवंत तावडेन सांगले. Watch tower, which is that antique piece of our Vasco city and established from that our Portuguese reign, that should be required to be restored immediately. Otherwise, it gets very loosened and it may collapse also any time. So that proposal they have given. On that proposal, I have discussed with our chairperson, vice chairperson, and we are going to keep one meeting along with this Altaf Shah and Sakar Dande. And the moment they will give their suggestions and estimates, we will work out for construction of that restoration work of that tower. वास्कोचे टॉवर सांबाळून दवरपा खातीर सरकार कांयच करिना अशी टिका प्रज्वल साखरदांडेन केली. 2004च्यान आमी हो वास्कोचो फाटल्यान जो दिसता क्लॉक टावर बिल्ट इन 1938 पोर्चुगीज टायमा वयलो पार्ट ऑफ द मेर्काडो म्हणजे ओल्ड वास्कोचे मार्केट हो प्रिजर्व जावचो म्हणून आमचो प्रयत्न चालूच आसा अंडर गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप. पण तो आमकां सक्सेस येवना. खूबदां आमी ट्राय केलो. हो असो जो टावर आसा वास्कोचो युनीक आसा म्हणजे गोंयान खंयचे कडेन ना. प्रुडंटा खातीर वास्कोच्यान दिशान परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.